सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. पवित्र मिसाचें बलिदान दिनवासनेचें बलिदान पटयता जेस्विल आनीक रोशेल डिसोजा तांचे पासत आमी मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो वेडिंग एनिवर्सरी समोर उपता युसेब्यो आनीक सुसी तेव्हा तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जल्माचो दीस समोर उपता मारिया विक्टोरिया क्रूज तेव्हा तिचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशें मागूंक लायला जुआंव डायगो गोन्साल्वीस सुर्गेचें राज ताका फावस जावंक मागुया. आमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता पेरपेत्पो पॅट्रिक डायस रोलंड लोबो सेबिप फेर्नांदीस एलिझाबेथ फेर्नांदीस मार्सेलिनो फेर्नांदीस मारिया फेर्नांदीस लिएंड्रो बारेटो विल्सन क्रूज आनीक रोसा फेर्नांदीस. आयज सायबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. सांतिसिमो वाडो रातीन साल्दाना पोसेरेंबाट पेपेचुआ व्हिएगस अमाराल वाडो रोसा फेर्नांदीस काळी वाडो बोस्को पिंटो केरन रोमेल आलेमांव ओडलेंबाट टू जॉन फेर्नांदीस पेले मोरोड जुआंव दाकुना. सायबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना सायबिमाच्या विनवणेन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगल भयणी भावांनो, आयज आमी सोम्या जेजूची आप परगटणेची दोबाजीक परब समरता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय पोरजोल बालका जेजूचो बरवाचो संवसाराचो वेगवेगळे तरेचे कालोकी कृपा संवसाराचेर उप्रासलेली आसात. असले परिस्थितीन जेजू आपूण संवसाराचो पोरजोल म्हूण परगट कोत्ता आनी संवसाराक बरवासो दिता. जेजूचो पोरजोल घेवन आमच्या जिवितांतलो आनी संवसारांतलो कालोक पयस करूंक पावलां मारूंक आयचो विशय आमकां आव्हान दिता. आयज पवित्र सभा आफ्रिकेचे मिसावांक भेटयलोलो आयतार समरपता. जेजूचो पोरजोल आफ्रिकेन पोरजोलूंक आनी आफ्रिकेन मिशनरी वावर फोलवंत जावंक मागतना उस्तवीक वर्साक रोमा शारांत बागियोन पेद्रूची बासिलिकेची उगडलेले पवित्र दार आयज धामता. ह्या उस्तवीक वर्सा जेजूची कालोकितचो पोरजोल आमी अनुभवलोलो तो आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान कृपा मागुया. म्हजे भयण मानो सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज आमी व्हडा दोबाज्यान परब समोरपता सोम्या जेजूची आप परगटणी आनी की परब समोरपता तेन्ना हे परबे वरवीं जेजू किरीत भाशेन आख्ख्या मनीसकुळाचो सोरगोंडार आनीक आख्ख्या संवसाराचो उजवाड म्हूण हें परगट कोत्ता. तर म्हजे भयण मानो जेजू आमचो सोमी आमचो सोरगोंडार आमचो उजवाड हें स्वता आमी मानून घेवया आनी आमचे जण एकल्याचें जिवीत उजवाडीत करून होच उजवाड होच बरवसो आनी हीच सोरवण आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक वावरूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावंक पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता.
मनान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी तेसांव देवा मुखार दवरात. सर पदवेदार देवा, आयच्या दिसाक तुवें एका नोकेत्राच्या उसवाडान तुज्या एकल्या जोणीत पुताक सर पोवचांक उगडापो केलोय. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान ओळखूंक पावल्या. तशेंच तुज्या मोहिमेवत मुखामोळाची सुरोपाय रूप पळोवंक पावय म्हूण मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप.
उठ पोरजोलीत जा उडलेलो सुर्या जोरी पृथ्वीर अजून रात चलता आनी पोरजाचेर काळोख विस्तारला तोरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरजोळटा तुजेर सर्वेस्पर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक ताच्या पोरजोलाक आशेतात राजा दोळे उबारून सोरभोवतणी फिरय सोरभोवतणी पळे एकठांय जावन सोगलीं तुजेशीं येतात पयस सोट्यान येतात सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातलीं होय तुजें काळीज दादोशी जातलें तर तुजे उठ्यांत सागरा दर्याची व्हांवतोली ग्रेस्काय राष्ट्रांची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव भरून हिडा हिडांनी येतोली उंताम मिद्यांची आनी इफाची इक्षपा भायर कोरां शेबातावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतोली सोगलीं सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब गावन जातलो तुझे मुगार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां हे स्रोत आमी हे बरी गावया तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां अनेक वाटी गावया तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां देवा राजाक तुजें शाणेपण दी तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मोनसबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो आमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां ताच्या काळार वस्तोलीं प्रमाणीकपण आनी शांती चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोकतोलीं एका दोरया थावन दुसऱ्या दोरया पोरयान न्हंयचे देगेर थावन पृथ्वीच्या शिमा पोरयान ताची राजबोट चलतली आमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां तार्शिशाचे आनी दिपाजुवाच्या राजा आपलो राजदोंत घेवन ताचेशी येतले ताका दाना कानिको घेवन पावतले अरबियाचे आनी इथोपियाचे राजा ताचे मुखार सोडपोट पडटले सगळे राजा ताची सेवा करतले सर्व राष्ट्रां आमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो दोलदिड्याची आनी दुर्बळाची तो दया करतलो गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो आमचो जबाब तुझे मुखार सर्वेस्वरा सोरपोट्टोली सगळीं राष्ट्रां बायकेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप बाबा भयणीनो देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुन्यारपण
ताणें म्हजे आदीं केलां म्हूण तुमी घोडये आयकलां जातलें आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिनकाच्या खंयच्याच मनशांक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करूं. देवान आपल्या बागिवंत दोमदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे सुवर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान भावात्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचेर ती सांदे जाल्यात आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. सर्वेस्पराचें उतरें. देवाचे वळखकार सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B8 पान 24 B8 पेज 24 13वो आनी 14वो श्लोक आमी गावया. Soy sporak, soy soy sporak, soy sporak, soy Jezu tudzie maj, prosto ono, tudzia babashi, amtamo, Jezu ponoci, on portu, tudziu tranamka, dziwonko, soy sporak, soy sporak, soy सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे मातव्या प्रमाणे जेजूचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजभोज चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेतीतांव कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नोकेत उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम सोमेस मुखेल यात्निकांक आनीक पोरचेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जोन खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कोडे तो विचारूंक लागलो. ताणें ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां आनी तूं जुदेयाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगल्या वोन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तां निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोजेक गवळ्या परी चडयतलो. तेन्ना त्या विद्वाना कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत केन्ना दिश्टी पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमाक धाडटना म्हणलें, वचात बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी ताणें उदेताना देखलोलें तें नोकेत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळूक आसलो ते जाग्यार पावन थांबले. नोकेत पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीस जाले आनी घरांत भितर सरून बाळूक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून ताणें ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, धूप आनीक गोंडरोस. पूण हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देशांत ते परतले. सोमयाचें शुभवर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोजबी मानू आयज आमी सोमया जेजूचे आप परगोटणीची इदोबाची एक परब आमी समरपता. देव परगोट कोत्ता जेजू संवसाराचो
हो जेजू आख्ख्या मनीसकुळाचो सोरवंडार आनी संवसाराचो उजवाड. आनी हो जेजूचो उजवाड मोज भयण मानून आमच्या सगल्यांचेर फांकता. आनी खरीत भाशेन आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता, निराशेपण येता, कोश्ट येतात, वळवळी आसा, तेन्ना देव अदीक उजवाड बरोबसो आमकां फावो करता. आनी हे भाशेन देव आमकां जण एकल्याक आपलें बरेपण अनुभवंक, आपल्या मोगान वाडूंक, आमचे जण एकल्याचें जिवीत उजवाडीत करूंक आनी होच उजवाड आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आपली कृपा फावो करता. समज पळय मानू हो जेजूचो उजवाड आमी आमच्या जिवितांत कसो घेवचो आनी कशे तरेन आमी आमचे जण एकल्याचें जिवीत उजवाडीत करूंक, दुसऱ्यांच्या जिवितांत हो उजवाड हो बरोबसो आमी कसो दिवचो तें आमकां तिनूय वाचपान नियाळूंक आदार दिता. हाचे पयलें वाचप इस्रायल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. इस्रायल पोरसां बाबिलोनीत निर्वाशीत जावन आसलीं आनी जेन्ना तीं परत आपल्या देशांत आयलीं तेन्ना तांचें देव मंदीर मोडलोलें, तांचीं घरां मोडलोलीं आनी जीं तांचीं थोडीं भावां भयणां थंयसर आसलीं तीं ओस्कोत जाल्लीं. आनीक कुशाल जावंक जाय आसलीं परत आपल्या देशांत आयल्यान, पूण हें सगळें पळोवन तीं निराशी जातात, दुखी जातात. पूण हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन देव तांकां बरोबसो दिता आनी देव म्हणटा हांव तुमचें जिवीत नव्यान पळसळीत करतलों, हांव तुमकां आशिर्वादान भरतलों आनी तुमच्या जिवितांत बरेपण येतलें. पूण फक्त कितें जाय आसलें, देवाक तांणी विस्वाशी रावलीं, देवाची शिकवण आपल्या जिवितांत पाळलोली. दर दिसाक ती पळयताली देव कशे तरेन तांच्या जिवितांतलो काळोख पयस करूंक वावुरता आनी तांच्या जिवितांत बरेपण हाडटा तें. तरी आसतना मोज भयण मानू इस्रायल पोरसां परतून परतून चुकतालीं, अनुपकारी जातालीं, अविस्वासी जातालीं. पूण देव तांकां सांडिनासलो, आपलो मोग हें आपलें बरेपण तांकां अनुभवंक दितालो. हाचे दुसरे वाचपांत आमी नदर मारता तेन्ना भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरोवन उदगास करता की कसले तरेचो भेदभाव आमी करूंक फावना, कित्याक जेजू सगल्यांचो सोरवंडार आनी जेजू सगल्या सोबीं आपलें बरेपण फाव करता. सो कसलो तरेचो जावं तो जातीचो जावं तो धर्माचो भेदभाव ना, पूण सगल्यांक मोगान वेंगोवप, सगल्या सोबीं हो मोग दाखोवप, हो हुस्को दाखोवप आनी हे भाशेन जेजू सगल्यांचो सोरवंडार, सगल्या पासत आयला आनी सगल्यांक हो उजवाड फाव करता. हे आमच्या जण एकल्याच्या कोरण्या वरवीं आनी उतरां वरवीं जावंक गरजेचें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना मोज भयण मानू 3 वस्तू आमकां नियाळूंक मेवतात. आमच्या जिवितांत हो उजवाड आमी घेवंक आनी होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक. आमी पळयता उदेंतीचे विद्वान नोकेत्र पळयतात आनी नोकेत्राच्या उजवाडा वरवीं तांकां गमून येता सोरवंडा जल्मला, राजा जल्मला आनी ते कितें करतात, आपलो देश सोडटात, आपलें घर सांडटात आनीक सगळें सांडून ते नोकेत्र दाखयता ती वाट धरतात. आतां ही वाट तांची सोंपी न्हय आसली, ही वाट अवघडाची जाय आसली, कित्याक तांकां खबर ना हे नोकेत्र तांकां खंयसर व्हरतलें, खंयसर पावयतलें. सो जेजूक सोदूंक आनी एक सोरवंडाराक भेटूंक ते कितें करतात, आपल्या जिवितांत आसलेले जे कम्फर्ट्स आसलेले ते सोडटात. ते कितें करतात, दे टेक रिस्क घेतात, त्याग करतात, सॅक्रिफायस करतात, कोश्टांक फुडो करतात. जेन्ना वाटेर पावता तेन्ना नोकेत कितें जाता, नाच जाता. नोकेत नाच जालें म्हणटोच ते निराशे जावन परतून जी वाट चलून आयलोले ते वचनात. पूण ते कितें करतात, राजा सोंसूंक येतात. हेरोद राजाक प्रश्न करतात, हेरोद राजाक विचारतात, आमी नोकेत पळय निकतो जल्मला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा, ताचे उदेलोले आमी नोकेत पळयलां. सो वॉट दे आर डुईंग, दे सर्चिंग. आनी सर्च करता तेन्ना जेजूक सोदता तेन्ना तांच्या जिवितांत त्याग आसात, कोश्ट आसात, वळवळे आसात. पूण हाका लागून जेजूक सोदपाचो ते सोडून दिनात, निराशी जायनात. पूण जेजू मेळोसोर
जेजूक ते सोदतात. जेजूक मेळोसोर जेजूक ते सोदतात. म्हजी बहीण मानू, आमच्या जिवितांत आमी जेजूक सोदूंक कितले त्याग कोत्ता काय, कितल्या कोश्टांक आमी फुडो करूंक तयार आसा काय, हो प्रस्न आमकांच करूंक गरजेचो. दुसरे वाटेन आमी पळयता हेरोद आसा आनी मागीर थंयसर याज्ञीक आसले आनी पोरजेचे धर्मशास्त्री थंयसर जमलोले आनी तांचे वरवीं हेरोदीक गोमोन येता आनी तशें जे याज्ञीक आसले तांकांय गोमोन येता, धर्मशास्त्री आसले तांकांय गोमोन येता. जेजू खंयसर जातलो? बेतलेहम शारांत जल्मतलो. बेतलेहम शारांत जल्मतलो. आनीक जे याज्ञीक आसले धर्मशास्त्री आसले तांकांय गोमून येता की हें बाकीत पयलें केल्लें, बाकणारांनी पयलें सांगून दवरलें. पूण ते वेतात, बेतलेहमाक वेतात, हेरोद वेता, याज्ञीक वेतात, जे धर्मशास्त्री आसात ते वचनात. दे आर नॉट गोईंग. पूण हेरोद तांकां कितें सांगता? तुमी पयले वचात, बारीकसाणेन सोदून काडात आनी तो मेवलो म्हणटोच तुमी येवन म्हाका सांगात, हांव ताका नमस्कार करूंक येतलो. आज म्हजी बहीण मानू, आमच्या जिवितांत जेजू कोण तो जाणा जावप तितलेंच पुरोवप ना. थोडी पवित्र पुस्तकांतली वळ्यो भायाट केल्यो तितलें पुरोना. आयताराची मिसाक आयली वो दर दिसाक मिसाक आयली तितलें पुरोना. पूण गरजेचें म्हजी बहीण मानू, कोऱ्या जेजूचो अनुभव आमकां आसूंक गरजेचो. तो आमकां मेळोसोर ताका आमी सोदूंक गरजेचो आनी तोच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरजेचें. ते एक विद्वान नोकेत्राच्या उजवाडान जेजूक सोदूंक आयले, वाटेर ते सांडले, हेरोद सोशी गेले आनी उपरांत नव्यान आपली वाट धरली. हेरोद आसा, याज्ञीक आसात आनी धर्मशास्त्री आसात. तांकां खबर आसा जेजू खंयसर आसा, खंयसर जल्मतलो, पूण तरी आसतना ते वचूंक ना. दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू आमकां नियाळूक मेवता ती म्हणल्यार ते विधवा थंयसर पावले म्हणटोच खुशाल जाले. खुशाल जाले, दॅट्स हॅपिनस. आनी खुशाल जावन ताणें कितें केलें? 3 वस्तू केल्यो. खुशाल जावन बाळकाक पळयलो म्हणटोच दिमी घातली, जेजूक नमस्कार केलो, ताची बजवण केली आनी तिसरी वस्त ताका गिफ्ट्स दिले. दाखयता तांचें ल्हानवीक जिवीत, खालतें जिवीत. दाखयता आपल्या जिविताचें समर्पण जेजूक ते कोत्तात. आनी तिसरी वस्त दाखयता ते म्हणल्यार देवाक बरें तें दितात, बरे गिफ्ट्स ते दितात. आनी दर एक गिफ्ट्स तो देवाक दिलो, ताकाय जेजूक दिलो, ताकाय वर्थ आसा. भांगार दिलें, दोंब दिलें आनी गोंड्रोस दिलो. भांगार कुणायता जेजस इज अ किंग, गॉड. दोंब कुणायता की तो देव जावन आसा, देव जावन आसा. आनीक गोंड्रोस कुणायता केट भाशेन जेजूचें कोश्ट आनीक मरण. तर म्हजी भयण मानू, ही तांची ल्हानविकाय, ही तांची खालतिकाय. आपल्या लागीं जें बरें आसलें तें देवाक दिलें, देवाक दिलें. आनी तिसरी वस्त म्हजी भयण मानू, जेजूक ते भेटले म्हणटोच ते कितें जातात? परतून ते वाटेन आनी वचनात, पूण देवान तांकां सपनां शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परत केले. आनी जेन्ना म्हजी भयण मानू आमी जेजूक भेट्टा तेन्ना, जेजूचो खरो अनुभव आमकां मेवता तेन्ना आमचे जिविताची कितें जाता? बदलणी जाता. आमी आमच्या जिवितांत ही नवी दिशा आपणावंक गरजेची. आमचे जे संबंद जे मोडलेले आसात, तुटलेले आसात, ते नव्यान बांदूंक आमी गरजेचे. हो उजवाड आमी एकामेकाक दिवंक गरजेचे. सांतां भक्तांची आमी परबो समोरपता, सांतां भक्तांक आमी मान दिता. तांचे जिवितांत जायत्यो अस्कोते आसल्यो, कोश्ट आसले, वळवळे आसले, पूण एक फावटी जेजूचो अनुभव तांकां मेवलो, तांचें जिवीतूच बदललें, जिवीतूच बदललें आनी आपलें आख्खें जिवीत जेजूक भेटयलें. तर म्हजी भयण मानू, आमी जितले फावटी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता, जेजू आमच्या काळजांत येता, जेजू आमकां आपलो उजवाड दिता, जाल्यार आमचेय जण एकल्याचें जिवीत बदलूंक गरजेचें. इगोर्जींतली भायर आमी वेता तेन्ना एक नवी दिशा, नवें मन, नवें काळीज आमी घेवन वचपाचें. आनी तें म्हणल्यार कसलें? भोगसण्याचें, शांतीचें, मोगाचें, एकामेका सोबें हें बरेंपण वांटलें. नाजाल्यार कितें जाता? तें जिवीत आमचें, तेच करण्यो आमच्यो, तीच उतरां आमची, तीच वागणूक आमची.
आनी हांगासर मोच भयण मानू आमी चुकता हेरोदीचें मन कितें आसलें काळीज बरें आसलें ना जेन्ना हेरोदी गमून आयले तेगूय विद्वान दुसरे वाटेन गेल्यात म्हूण तो मागीर कितें करता आपल्या मनशांक धाडटा जेजूक सोदूंक जेजू ताका मेवता ना मेवना तर म्हजे पयलीं मानू जिवीत सोंपें जर तर तुजें मन आनी काळीज बरें आसा तुका देव मेवता जर तुजें मन आनी काळीज बरें आसा तेन्ना तुज्या जिवितांत शांती आसता खुशालकाय आसता जर तुजें मन आनी काळीज बरें आसा तुजें जिवीत उजवाडीत जाता आनी तूं दुसऱ्यांचें जिवीत कितें करूंक पावता उजवाडीत करूंक पावता एक म्हणणी आसा ती म्हाका सारकी येना तुजें मन आनी काळीज पळोवन देव दिता कितें म्हणून दोन कितें काय उडगासिना पूण न्हू मन आनी काळीज बरें आसूंक जाय जितलें तुजें मन आनी काळीज नितळ तितलो हो देवाचो उजवाड देवाचो अनुभव देवाचें बरेंपण हांव म्हज्या जिवितांत घेवंक पावता तर म्हजे भयण मानू मागुया आमकां किरीत कृपा देवाची दर दिसाक आमी आमच्या जिवितांत कितलेय कोश्ट पडून कितले त्याग करूंक पळोवन आमी मागणें करपाचें वो जेजूक सोदपाचें सोडून दिवचें न्हय दुसरी वस्त जेजू मेवलो म्हणटच आमच्या जिवितांत कितें जावंक जाय हेचो अनुभव मेवलो म्हणटच आवर लायफ हॅज टू चेंज आनीक एक फावटी आमच्या जिविताची बदलणी जाली आनी आमचें जिवीत जर आमी उजवाडीत केलें होच उजवाड आमी कितें करूंक जाय दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी आमचें जिवीत आमचें कुटूंब आनी दुसऱ्यांचें जिवीत आमी उजवाडीत करूंक पावरूंक जाय तर हीच कृपा हेंच बळ आमकां सोनेकल्याक मागुया उबी रावया ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सोत मानता देवा सोर पोदविदार बापा स्वर्गार आनी पितीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सामावलो आंकवार मरितांय सोलमलो पोसपला त्या काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसाल सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो तूं त्या जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भक्ताचो एकता पातकाचे बगसणे कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरया तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचो परजोळ आख्ख्या संवसाराचेर फांकोवन मनशाच्या जिवितांत उपरासलोलो काळोख पयस करूंक जेजू तांच्या जिविताचो बोरमाचो म्हूण खात्री दिवंक बापा लागीं मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका तो अधिकार चलयतलो आनी सर्व परजांची नीत करतलो एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचे ना ह्या फुडें कोणूच झुजाची तयारी करचो ना आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी शांती निती एकवटा पासत वावरूंक आनी ज्या देशांनी झुजां चलतात ती बंद करूंक वावरूंक जेजूचो परजोळ तांच्या मनाचेर फांकोय म्हूण बापा लागीं मागुया काळुकान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो मरणाचे सावळेच्या देशांत जियेतल्या सोमेस्तांचेर एक उजवाड फांकलो जीं भावां भयणी गरीबसाणेन जियेतात पिडेंत सांपडल्यान
वेगवेगळ्या कारणांक लागून जिवितान कोसतवतात तांचेर जेजूचो पोरजोड फाकूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. हांव संवसाराचो उसवाड. म्हजो पाटलाव करतात तीं काळुकांत चलची नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. आमच्या कुटुंबांनी जेजूचो उसवाड घेवन एकामेकाचो मोग करून बोगसणे दिवन भावार्थान वाडून आमचें कुटुंब जेजूच्या उजवाडान चलूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. बापायन थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यान दवरल्या. तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. विठवणेक आमी गायन गावुया. C11 बेठयतांव ही आमची दाना. पान 32. C11 पेज 32. Betrojtaw i amci dana, bez borobu amci citna, manna dusmi korbolana, bodol somia amci mona, pita tuka fulla mona, bodol amci sheta mona, uttor pochago dimona, aptavami tuji mana, betrojtaw i amci dana, त्याच बरोबर आमची चिंतना, आता दुसरी कोरबोलाना, बदल सोम्या आमची मोना. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पुतबिदार देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या पवित्र सुबेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता. आयज आमी तुका भांगर, दूख आनी गोंड रोस भेटयना. बगोर तांचे वरवीं पोरगोटलोलो, बोली जाल्लो आनी शेवलोलो जेजू क्रिस्त भेटयता. तुजी येत्या राजबोध चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारां सासनाच देवा, क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर काय सोदताय आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे वरवीं आयच्या दिसाक ह्या देण्या घेण्या वरवीं आमच्या मूळ सोयम पोचळटा. जेन्ना तुजो सोप आमची असोकताय आपणाचेर घेता, तेन्ना मनशाचे विनाची सोयम न्हूच ओ विनाची मान जोडटा. बगर आमी सगळीं अजापाच्या एकवटा वरवीं सासनाच्या जिविताक पावता. देखून देवदूताच्या दोलबार सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यान भरून तुजी स्तुती गायता. Dolbaraco सर्वेस्वर देव, स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना आऊसोनी, सर्वेस्वराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना सर्वेस्परा करत सुपवित तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद. देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाटाचो गोट. सोम्या आमी लोकांना आमी एकाशीतले पियेता तितले पवित्र बरो दिसो तुझे मरण ओळखता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवितात चुंडावन सोर्बोंची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमच्या भाग्यवंत बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकृतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारे देवाची माय सांगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत जुझेवास, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाणूक आनी मोहीम गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हजे बीन मानू तेग विद्वान आमी म्हणटा. तेग विद्वान जेजूक सोदूंक गेले आनी जेजू मेळो सोर ताका सोदलो, नमस्कार केलो, खुशाल जाले. तर आमी आमचें जिवीत कसलें काय हेरोदी भाशेन वा आमचें जिवीत हे तेग विद्वाना भाशेन आमी कितले त्याग कोत्ता काय, कितले कोस काडटा काय जेजूक सोदूंक आनी ताची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळून हो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक. सो जोण एकल्यांनी आपल्या जिविताचेर हांवूय म्हाकाय बी पर्सनली लेट अस रिफ्लेक्ट ऑन दीस आनीक जेजूक बरें मन आनी बरें काळीज आमचें भेटोवया आनी ताचोच अनुभव घेवन होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्यान करपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळण्यांक पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तुया पुरे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जो क्रिस्ताच्या येण्याक बरबशान उतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदा काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज जोडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाटाचे दिसकाक म्हणजे कशे परमातिका शांती दी आनी तूं सुका एक वटान सांबाळ.
जी ते राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सव्यासूं. एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना तुज्या गाच मातुलोय भलायकी आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. देव जाता मनशाचे काळ जेजू आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D7 पान 50. D7 पेज 50. Dilettare
प्रार्थूया. सर्वेस्परा सर्गीचो उजवाड दाखोवन सदांच आनी सगळ्यांत आमचे फुडें वच म्हूण आमी मागता. अशें ज्या गुटांत आमी वांटेली जावची म्हूण तुजी खोशी जाली तोच घुसपोस दिश्टीन आमी पळोवं आनी खऱ्या मोगान ताची भोसवण करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं बसूया. मोगाळ बाबा बिरानो पातकुराच्या नांवान तशेंच दिकनाच्या नांवान तुमकां खुशाल बरीत जेजूचे आप परगटणुची परब आवडयतात. देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक आमी काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराक 2 दान जालां 91,420. बुधवाराचें दान जालां 12,120. पयलीर जानेराचे 1,80,07,208. शुक्राराक पयल्या शुक्राराक 15,640. फुडल्या आयताराक सेकंड कलेक्शन जातलें सेंट मायकल म्हणजे आमच्या कम्युनिटी सेंटरा पासत. पूण हे दान दिल्यान ती चडशें आमकां इगोर्जे करतलीं. बुधवारचें 1 जानेवारी 1 फ्रायडे तुमच्या उदारपणा पासत तुमकां दिनवास. जानेराची 12वीर सांत जुजेवाजाच्या नोवेनाक आमची रोमारी वेतोली पिलग्रिमेज टू सांकवाळ. मीस सांजे 4 वरांचेर जी कोण वचूंक सोदतात तांणी आपलीं नांवां जानेराची 8वेर पर्यंत ऑफिसांत दिवची. 24वेर जानेराची आमचो पॅरिश यूथ सेंट मायकल्स पॅरिश यूथ फेथ 2026 घडोवन हाडटात. तुमचे लागीं घडये ती आदार मागत स्पॉन्सराक लागून वा दुसऱ्या दिसपेसाक लागून उदार काळजान तुमी तो आदार दिवचो. फुडल्या आयतारा मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता पियाले मोरोड, 8 वाजता केरांत, 9:15 कातिकीस, 5:30 वाजता नमोशिंत. 10 जानेराचे 4:30 वाजता जनरल बॉडी मिटींग ऑफ सिनियर सिटीजन्स आसतली. गुलाब मॅगझीन साकेसीन विक्रेक आसा, तुमी तें घेवचें. ह्या सुमानांत लग्न जातात तीं बाबा भयणाई एल्टन अल्मेदा आनी सेलीन वार्गीस, लिओन फेर्नांडीस एंड जुएन्सी अनाइडा फेर्नांडीस, ऑस्टीन पिशेतो एंड क्लॅन्सी रॉड्रिगीस. तांची उलोवली तयारी बरी जावंक तशेंच लग्न बरे भाशेन जावंक तांचे पासत मागुया. जायतीं आमची बाबा भयणां पयस थावन आयिल्लीं आसात. क्रिसमस सिजन वो काजारांक लागून आतां वचपाचीं जालीं. UK वो आयर्लंड वो दुसऱ्या देशांनी बरे भाशेन तुमी वेचे, तुमी आमच्या मागण्यांत आसात. फुडलो आयतार जेजूच्या स्नानाचो बॅप्टिजम ऑफ द लॉर्ड. मागीर आमी साद्या काळांत भितर सोदता. फेब्रुवारी पावता म्हणसर रोखडीच खरेंच आमी भितर सोदतले. हांव कितें भाशेन आमी शेबास करीत आमची बाबा भयणां कितें भाशेन आमी दिनवासता जी बाबा भयणां आमची नवो मिसाल तातूंतली मागणी शिकूंक आमकां आदार दितात. अदी करून मीस चलता तेन्ना आतां आमी मातशें मोहिमाचेर लक्ष घालुया, कित्याक मोहिमान जायते चेंजीस आसात. प्लस आमी ते मागीर गांवचे न्हय, मागीर खरेंच आमकां गांवक मेळना. म्हणटच ते मातशें शिकुया. अदी करून मोहीम आसा तेन्ना आमी उचारची, कित्याक जायते चेंजीस आसात थंयसर मोहिमाक. आनी चड चेंजीस म्हाका दिसता मोहिमा ह्या मागण्यांत आसात. म्हणटच ते आमी आतां फुडाराक शिकचे. अदी करून मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना जायत्या बाबा भयणांनी आदार दिल्लो आसा ह्या दिसांनी आमकां इगोर्जे अदीक करून. आनी फाटल्या दिसांनी आनी ह्या दिसांनी जायतो दिसपेस घडये तुमी इगोर्जे पासत केला. नातालांच्या समयार आयज आनी फाल्यां पर्यंत सगळीं बिलां हाडून हो आमी हिशोब क्लियर करचो. गमूंक जाय कितें उरलां वो इगोर्जेंतलें कितें मोडचें पडटा त्या प्रमाणे आमकांय बऱ्याक पडटलें आनी तुमकांय बऱ्याक पडटलें. कित्याक बिलां वेळार दिलीं जाल्यार
सगळे थाऱ्यार वेळार घालूंक मेळटा म्हणटच एके वाटेन तुमकां दिनवास जो वावर तुमी केला इगर्जे पासत मातशी बील हाडून दिवची देव बरें करूं उबे रावया सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सव्य आसूं. सोद पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात सोमयाचें शिवोत्तमान पुरगटात देवाचे वळखकार मागणे सामिगेलीक सामिगे महाबोडव्या लोडायच्या दिसाक तूं आमकां राख देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या तोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोटे आत्म्याक एमकोणांत लोटून घाल कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चलपडटात आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया H5 ए याद बावडतानो पान 108 H5 पेज 108.